दीस शनिवार जुलैची 26 तारीख 2025. सान जोकीम आणि सान अन्ना मायेचें फेस्त. पयलें वचप निर्गमन पुस्तकांतलें वचप. अध्याय 26 वोळ 3 तावन 8 पर्यंत. मोइजेन येवन सर्वेस्पराची सर्व उतरां आनी सर्व कायदे लोकांक सांगले आनी सगळ्या लोकांन एका ताळ्यान जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्परान सांगिल्लीं सर्व उतरां आमी पाळटले हांव. देखून मोइजेन सर्वेस्पराची सर्व उतरां बरोवन घालीं आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायेलाच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले. उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले. तांणी होम बली भेटयली आनी पाड्यांक मारून सर्वेस्पराक शांती बली भेटयली. मोइजेन रगतांतलें अर्दें काडून एका आयदनांत घालें आनी उरिल्लें अर्दें रगत वेदीचेर शिंपडायलें. ताणें सोल्ल्याचें पुस्तक घेतलें आनी तें लोकांक वाचून सांगलें. ताणें जाप दिवन म्हळें, जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटले हांव. आमी ताका विधेय जातले हांव. उपरांत मोइजेन रगत घेतलें आनी तें लोकांचेर शिंपटावन म्हळें, हें तें रगत सर्वेस्परान ह्या उतरा प्रमाणें तुमचे कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 50 1 तावन 2 5 तावन 6 आनी 14 तावन 15 पर्यंत. श्लोक. दिनवासनेचें बलिदान देवाक भेटया. देवाचो देव तोच सर्वेस्पोर उदेंती तावन अस्तंते पर्यंत आसलेल्या भूनिवास्यांक आपले सदरे मुखार येवंक फर्माण दिता. सोबीत सुंदर सियोनातावन तो परजळटा. श्लोक. दिनवासनेचें बलिदान देवाक भेटया. यज्ञ कर म्हजे लागीं करार केल्ले म्हजे परजेक म्हजे मुखार जमो करा. देव आपुणून सुमून सुबेदार म्हणटा, देखून मळब तो नितिवंत म्हण परगडटा. श्लोक. दिनवासनेचें बलिदान देवाक भेटया. दिनवासनेचो यज्ञ देवाक भेटय. महोन्नत देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळ. उपरांत आकंताच्या दिसा म्हाका उलो मार. हांव तुका निवारतलों, तवळ तूं म्हाका हर्शितलोय. श्लोक. दिनवासनेचें बलिदान देवाक भेटया. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. देवान तुमचें तें लायिल्लें आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतर नम्रतेन घेया. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 13 वोळ 26 तावन 30 पर्यंत. जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी वंपलें, पूण सक्कड न्हिदो नासता ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर वंपून गेलो. पालवी फुटून कणसां येताना नेरी दिश्टीक पडलो. तवळ धनियाचे वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले, धनिया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी वंपलें न्ही, तर तांतूं नेर खंय तो आयलो? धनियान जाप दिली, एक दुस्मानाचें काम जायजें हें. तर आमी वचून तें हुमटून काडून रास घालूं वे, म्हणून वावराड्यांनी ताच्या लागीं विचारलें. तो म्हणालो, नाका. नेर बुड्डितना सांगत आस तुमी गोवी हुमटिशात. लुवण पर्यंत दोनी सांगता वाडोवंक सोडा. लुवणे वेळार लुवतेल्यांक हांव सांगतलो, पयले नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंड्यो बांदा. उपरांत गोव म्हज्या तुप्यान भरा. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. बरें आनी पाड
हे संवसारांत सालतेरासची एक वास्तविकता. मातेवाच्या सुवार्थेंत आमी आयकुनची सेवकांची उतरां. तर आमी वचून त्यो हुमटून काण रास घालुवे. आमकां एका रितीसो धक्को दितात. देव कितल्या सोंसणिकायेन अखेर म्हणसर सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्यांक राखून रावता. पूण मनीस मात्र आपणाक लुकसाण केल्ल्याक बोगसूंक फाटी करता. द्वेश, हंकार, मोसोर बेगीनच तकलेक चडटा आनी कशें ताच्या वैरींक हुमटून उडोवंक साद जातलें म्हूण चिंचे थोडे. आमी सर्गा राजाचे गुर्त समजून घेवचें गरज. बरें करतना वायट आमकां बऱ्या वाटेक आडखळ घालूंक तयारच आसता. पूण बरें करून वेताल्या तावन वायट पयस सरतलें. पूण केन्नाच गोम आरोवच्या वखदां नालियो जावं बदलूंक प्रयत्न करूंक नजो. सर्गीचें राज बरांत आटापता. पाड सांगतींक केदींच इडे आसचें ना. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत नालियो हुमटून उडोवंक आनी बरें आरोवंक प्रयत्न करया. देंवसराक आमच्या काळजांत वंपलेलें बरें बी काण व्हरूंक सोडी नजो. आमच्या सोम्याक एक बिडार तयार करून ताचो उजवाड थंयसर फांकयजे. मरये बरी देवाचें उतर सदांच जिवें दवरूंक तिस्स प्रेरण दिवं.